डाबार वाडायचे तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात ही जी हे आसात ही सारके डेंजरस कंडिशनान आसात आनी हांगाचे लोक ट्रॅव्हल करता हांगाच्यान तांकां सारको डेंजरस हो स्पॉट जाल्लो आसा. खंयच्याय टायमार ही झाडां आसात ती कोसळूंक शकतात आनी कोणाकूय जिवीन हानी जावंक शकतात आनी रातच्या टायमार ह्या रस्त्याचे लायट्यो सुद्दां नासतात. हांगासर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी 2 फावटी येवन थंय पाहणी सुद्दां केली बट अजून पर्यंत कांयच लक्ष दिल्लें ना. आयज आमी हांगा कायसुवा येयल्ली आसा. कायसुवा स्वामीचो मठ आसा सिद्धेश्वराची. वयल्या वाटेन जो रोड गेला पळय त्याच्या सायडीची जी एरिया आसा ती सगळी झाडां सारकी ठिसूळ जाल्ली आसा आनी ती अशा पद्दतीन आसा की खंयच्याय टायमार कोसळूंक शकता. तेची दखल कोणी घेवची हे घेवन हांव त्या वडाच्या पंचा कडेन गेली. पंचाक विचारले अशें अशें आसा लायट सारकी आसना ते वायरी थोडे लायटीचे आसा ते त्या झाडांक लागून अशें तेंकता आनी दुसऱ्या वाड्या वयली लायटीक प्रॉब्लम जाता. थंयच्यान थोड्या जाणांनी म्हाका फोन मारलो अशें असो प्रॉब्लम जाल्लो मातसो पळय गो पार्वती लक्ष घाल गो. हांवें म्हटलं ती एरिया पडटा त्या पंचा कडेन पयलीं आमी वचप आसता. पंचाक विचारप आसता थंय कितें जालें आनी इतलो तेंप ते काम कित्याक उरलें सांगपाचें म्हणजे कितें. आमची हांगा देवाची पालखी आसता त्या पालखे दिसा हांगा उजो घातलो आमी साफ सफाई करपाक तर तो उजो एका झाडान घेतलो म्हणजे ते झाड ठिसूळ आसा आनी पोकळ आसा सुकें आसा ते सामकें घातक आसा. ते कुशिकूच झाड आसा आनी रस्त्याच्या मदें आसा. उजो घेतल्या उपरांत ते झाड सगळें भितरसून पेटलें. ते झाड अजुनूय तशेंच आसा खंयच्याय टायमार ते गाडयेर पडोवंक शकता. थंय एक किनळ आसा. किनळीचे खाने पडोवन सारकी रोडार येयल्ली आनी तेची मुनां वयर येयल्या माती तेका कांयच ना. इतकी घातक आसा की ती एका गाडयेर पडोवन सारको हारसो गेलो. दुसरें सांगपाचें म्हणजे ही एरिया पळया ही कशी दिसता तुमकां कशी आसा पळया ही पळया एरिया कशी आसा ती. ह्या एरियेन अशें दिसता की चलता चलता सुद्दां वारो येयलो जाल्यार सगळे हालतले आनी कोण चलता तेच्या पोटार ती माती आनी ते झाड पडतले. सो अशा परिस्थितीन पब्लिकेन नाल्यार लोकांनी ही तक्रार घेवन खंय वयची कोणाक सांगचे आपले गाराणे तर सगळ्या पयलीं आमी धरता आमच्या पंचा आनी तितूनसून ह्या वडाचो जो आमचो पंच आसा तेचे कडेन जेन्ना हांवें कितें सांगलां नाल्यार कितें जालें रोखडीच तेंची कामां जाल्या. पूण ह्या फावटी ते काम कित्याक डिले जाले आनी हांगा झाडां खूब जाल्ल्या कारणान एकूच बल्ब आसा ती लायटूय सारकी उजवाड पडना. ह्या सायडीन बायलां कित्येकशीं बायलां आमच्या हांगा देवळान येवपाक वचपाक आतां नवरात्रां चालू आसा 8 7 येता ती म्हणटा आमकां भंय दिसता पार्वती कितें तरी कर गो फुडें सर गो सांग गो कोणाक तरी कर गो मातसो एक दुसरो फोकस घालूंक लाय. दुसरें सांगपाचें म्हणजे कितें जेन्ना आमी कसलीच जबाबदारी घेता तेन्ना ते काम आमचें कशें करता कारण त्या खुर्चेर आमी बसलेली आसता आनी ती आमीच जबाबदारी घेवपाची आसता. म्हणून हांव पंचा कडेन गेलें आनी पंचाक विचारलें अशें अशें आसा तर तेंच्या कडल्यान म्हाका अशी म्हायती मेळ्ळी. तेंच्यांनी कितें सांगलें जे कितें लेखी करपाक जाय पंचायती कडल्यान वचोंक जाय ते म्हाजे सगळो प्रोसेस गेला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा पळय ताका म्हाजो लेखी सगळो प्रोसेस गेला प्लस तेंच्यांनी येवन ही गोष्टी सगळे पळोवन गेल्या. दुसरें हांवें म्हटलें ते जर करिना जाल्यार आमी तरी एक फुडें सरून आमच्या पयशान आमच्या खर्चान पंच आमी करया. पंच कितें म्हणपाक लागले आयका पंच म्हणपाक लागले हय अशें आपूण सुद्दां आपल्या खर्चान करूं शकता पूण पार्वती कितें आसा जाणाय ह्या एरियेक ही जी प्रॉपर्टी दिसता ती 2 बिल्डरांची. ही प्रॉपर्टी 2 बिल्डरांची ते दिल्लीचे बिल्डर आनी तेंच्यांनी दोगांयनी एकामेकाचेर केशी घातल्या आनी एक बेलीचेर भायर सरला आनी ते दोगा जाणांची प्रॉपर्टी असल्या कारणान आपूण जर एकट्याच्या फावरान कातली दुसरो आपल्यार केस घालतलो अशी ती चल्ली आनी ती कोर्टान असल्या कारणान कोर्ट जेन्ना डिसिजन दिता नाल्यार कितें करता पळय तेन्ना हें सगळें जातलें. हितून मदीं हांव पडत जाल्यार म्हाजेर केस येवंक शकता न्हू प्रायवेट जाता ती. पूण असो जेन्ना टायम येता पळय ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी ती कोर्टान आसता एरिया आनी पब्लिकेक जेन्ना त्रास जाता जाल्यार तेका लागून कितें तरी कायदो आसा काय गव्हर्मेंटा कडेन आनी तो जर कायदो आसा तो कितें कायदो आनी त्या कायद्यानुसार म्हणजे पंचायतींनी कशें काम करचें हें कळपाक जाय. आनी लोकांक आमकां खुबश्यो गोश्टी खबर नासता ते कायद्यान आसता सगळ्या गोश्टींक सोल्युशन आसा. आनी म्हाजी एकूच मागणी आसा हे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेचे कडेन लेखी वचोन मनशां तेंची येवन पळोवन पासून गेली तरी पासून हेचेर उपाय काय जायना म्हणजे ते डिपार्टमेंट कितें करता. इन्स्पेक्शन केन्ना गेला इन्स्पेक्शन जालें आतां एक 2-3 म्हयन्या पयलीं जालें. तेच्या पयलीं तेंच्यांनी सगळो प्रोसेस करून भितर खाजगी ते 2 जाण कोण आहा तेंचे कडेन उलोवन जाल्लें तर तेंची केस भितर घातल्या तेका लागून केस चलता न्हू कोर्टान. सो ते म्हणटा पंच म्हणटा ते की आपूण हितून तितलें हें जावंक शकना म्हणटा ते आपल्यार एक केस पडत कितें जायत जाल्यार ते कायद्यान जावपाक जाय म्हणटा. फाल्यां समज झाड पडलें आनी कोणाक समज इंजरी जाली
एका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? हांव हेच म्हणटा न्हू. हांव ह्यो म्हाजो गांव. प्रत्येक गांवांत प्रत्येकाची एक एक जबाबदारी आसता, तशी आनी एक ल्हानशी जबाबदारी म्हाजी की येते वयत्या रोडाक जर कितें थंय दिसता ते हांवें पब्लिके पर्यंत सांगप, पंचाच्या कानार घालप, MLAक दाखोवन दिवप, नाजाल्यार गव्हर्मेंटाक, सरकार नाजाल्यार हे कोण डिपार्टमेंट सांबाळटा पळय तेची खंय कितें चूक आहा, हलगर्जीपणा कसो जाता हें दाखोवन दिवपाचें म्हाजें काम. उदकाक लागून बायलां रस्त्यार येता, हांव रोडाक लागून खुबश्यो इश्यू घेतल्या, लायटीक लागून घेतल्या, पूण हे जे अशें आसा पळय झाडांचे नाल्यार एक माती कोसोवन रस्त्यार येता ती हानी जाता, हेका लागून जर कोण कान हालयना जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मोर्चा घेवन पासून वचपाची जबाबदारी म्हाजी. आणि हांव ह्या वडाच्या पंचाक घेवन सगळे लेखी तेंचे कडेन आसा ते घेवन हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर वयतली. हे जर काम जायना जाल्यार तुम्ही फॉरेस्टाक कितको टायम दिता हे करपाक, कट करपाक? टायम दिता म्हणजे ते कितें म्हणटा, लेखी दिवन मनशांक हाडून पळोवन वचप म्हणजे तेंच्यांनी एक्शन घेवपाकूच जाय. ना जाल्यार म्हाका हांगा अशें म्हणचें पडटा की आमचो सरकार आसा तो बेजबाबदार, तेंची जी खाती आसा तेंचे जे डिपार्टमेंट आसा ती चलोवपाक असमर्थ जर ते जाल्या आनी तेंचे कडेन जर काम करपाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी रिजायन दिवचें. व्यवस्था सगळी ढासळलेली आहा. नमस्कार, हांव रमेश नाईक, अंजुना कायसोवा बायोडायवर्सिटीचो चेअरमन. हांगासर म्हाज्या फाटल्यान जी तुमकां दिसतात ही हेची दोंगराची कडा कोसळलेली आहा आनी जी झाडां आहात ती धोकादायक स्थितीन आहात. मेळ्ळ्या म्हायतीनुसार ह्या झाडाचे बद्दल स्थानीक पंचायतीक हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कंप्लेंट केलेली आहा म्हणटा. ही झाडां चुकोन आतां नेक्स्ट अशी जर उरली जाल्यार केन्नाय अपघात जावंक शकता आनी कितें कोणाचो जिवीत हानी किंवा आनी कितें जावंक शकता. तर त्या पूर्वी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर लक्ष दिवपाचें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हायती प्रमाणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर येवन पळोवन गेल्यार पाहणी केलेली आहा म्हणटात, अशें पंचायतीचे सुत्रां सांगतात. परंतु हांगासर अजून काही तेचेर हे जावंक ना. पण ही निग्लिजन्सी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची. समजा फुडें कितें भविश्यान कितें घडलें, कोणाक कितें जालें आनी रात्रीच्या वेळेस हांगासर लायटाय नासता, कितें जालें जाल्यार हेका जबाबदार पूर्णपणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जातलें. तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेची दखल घेवपाची आनी बेगींतल्या बेगीन ही झाडां कातरपाक, ही डेंजरस झाडां कातरपाक परमिशन दिवपाची, इतलीच आमची मागणी आहा. पळय आमकां न्हू गव्हर्मेंटा कडसून एक सर्क्युलर येयलो पंचायतीक की जी डेंजरस पळय आहा झाडां आहा पळय, डेंजरस टू लायफ, ती झाडां आहा ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळोवची म्हणून. त्या वतीन आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयले. हांव पर्सनली तांकां व्हरोन दाखयली. तीच झाडां न्हू आनीकूय दाखयली झाडां ही डेंजरस टू लायफ आहा आनी हेचें आमकां परमिशन दी कट करपाक. पूण तेंच्यांनी येले, तेंच्यांनी मार्कींग काडलें, तेंच्यांनी मेजरमेंट काडले, येले फोटो मारून येले, पूण आयज मेरेन तेंच्यांनी आमकां पत्रव्यवहार परत करूंक ना आनी आमकां परमिशनूय दिवंक नाका. आतां लोक आमकां थोडे ती झाडां बद्दल न्हू, त्या झाडां बद्दल कोणाची कंप्लेन अजून तरी येवंक ना, पूण रिटर्न कंप्लेन बाकीचे लोक करतात. कोणाची माडाची करतात, झाडाची करतात की आमच्या घरार आहा आनी डेंजर टू लायफ म्हणून. आमी कितें करता, एज पर द पंचायत राज एक्ट आमी ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धाडटा आनी तेचेर आमी रिपोर्ट मागता. खरेंच ते लायफाक डेंजर आहा वो ना ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हालींच्या पयलीं आमकां ते हे दिताले, रिपोर्ट दिताले आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी ऑर्डर काडटाले, आमी कट करताले. पूण हालींच्या तेंपाक शिवोलीचें प्रकरण जाल्ल्या कारणान ते आमकां एकूच रिप्लाय धाडटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मॅटर इज बिफोर ऑनरेबल हायकोर्ट आनी आमी तुमकां परमिशन दिवंक शकना म्हणून. सो म्हणून ही सगळीं कामां आहा ती आतां पेंडींग पडलेली ह्या झाडां कापपाची. हो जो स्पॉट आसा ह्या स्पॉटा वयल्यान तुका खंयच्याच लोकलाची कंप्लेन येयल्ली ना? ना, सद्या तरी खंयच्याच लोकलाची कंप्लेन येवंक ना. तरी पूण कित्याक केन्ना पळय फाटल्यासान एक झाड एक लकलेलें तें हांवें कातरले जे एकदां खाला मातशें बँड जालें काय ना आमकां रायट येता कट करपाक. आमी कितें करता, फायर ब्रिगेडी पयलीं आपयतात आनी मातशें रोडाक आहा तें कट करून घेता आनी बाकीचें मागीर आमी कापता. तें मातशें कितें इजी आहा तें कापता. आनी पार्टिक्युलर ह्या जाग्या बद्दल तुमी जे उलयता तो जागो सद्या सबज्युडीस जाल्लो आहा आनी तो एका दिल्लीवाल्यान 2 पार्टनरांनी घेतलेलो आहा. तेंचे इतले थराक पावले की तेंच्या एकल्याक तेंच्यांनी भितरूय उडयलो की ऑरिजिनल डॉक्युमेंट चोरले म्हणून तेचे. आनी तेका स्टे आहा सद्या. आनी ते एकलो दोगूय बिल्डर आहा पळय ते पंचायतीन तेंच्यांनी लेटर दिल्लें आहा की कोणाकूच कांय हितून दिवप ना म्हणून. ओके. आतां ह्या जाग्या समज फाल्यां कोणाक समज कितें जालें, इंजरीज झाड पडोन, ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो अशें कितें दिसता आमकां?
पळय आतां रिस्पॉन्सिबल आहा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां जर रिपोर्ट दिलो जाल्यार आमी ते तत्कालीन ते कातरूंक शकता. ते झाड जाल्ले आहा, झाड आपूण चलोन कांय डिपार्टमेंटा कडेन वयचे ना कंप्लेन करता की आपणाक कापले म्हणून कितें तेन्ना कोणी तरी तेची देखभाल घेवपाक जाय, नाल्यार तरी कोणी तरी तेची कट करपाक जाय. पूण कट करतले आयच्या वेळार जाल्यार आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें हें जाय, परमिशन जाय. आनी पर्टिक्युलर हे प्रॉपर्टीन कित्याक जाय की ती आहा ती सबजुडीस आहा ती ते आहा थंयसर लायट आहा, सगळ्या पोलांक आहा पळय सगळ्या पोलाचेर एलईडी स्ट्रीट लायट पेट्टा आनी चालू आहा. खाली पान आसल्या कारणाक मातसो लायटीचो इफेक्ट कमी पडटा आनी ते म्हणटा न्हू ती कितें ती लायटीक लागून लायट वयता असो प्रकार ना. कित्याक शापोरान आहा पळय अंजुना फूल बेल्टाक शेअर म्हणजे कोस्टल बेल्टाक आदी अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्ली आहा, तर त्याचो इफेक्ट कांय जायना घरांच्या लायटींचेर. खाली स्ट्रीट लायट केन्ना जर शॉर्ट जाली जाल्यार स्ट्रीट लायटूच वयतली, घरांचे हांकां कांयच जालें कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्ली आहा. ओके. हे झाड पडून कोण मनीस मरो शकता जावं कितें गाडयेक हानी जावं शकता कितें जावं. प्लस कशें आहा ह्या वॉर्ड हे जागेक कोण वॉर्ड मेंबर तेणी ह्या वॉर्डाक लक्ष घालचें. बाबा फाल्यां सकाळीं हांगर खंयचें कन्स्ट्रक्शन जाता हेजे मार्फत जाल्यार तो वॉर्ड मेंबर वाट्याक येवचो ना हांगर येतलो काय ना. आतां हे वॉर्ड मेंबराक दिसना इतकी घाण आहा हें झाड पडोंक जाय वॉर्ड मेंबरान हेजेर दखल घेवंक जाय न्हू. फाल्यां सकाळीं हांगर कितें कन्स्ट्रक्शन उबें जालें जाल्यार बांदता ताका तुमी बॅगां मागोवंक येतात तेन्ना तुमकां कांय लागना. आतां तुमकां कांय दिसना तेन्ना तुमकां दिसता कित्याक तेन्ना तुमकां पयसो गावता. त्या टायमार तुमकां पयसो गावता कित्याक जो कोण बिल्डर आसता जावं कोण कन्स्ट्रक्शन करता जावं कोण पार्टी आसा तेजे कडल्यान तुमकां बॅग गावलें की तुमचें तोंड बंद जाता. आतां फाल्यां ताका हांगर हानी जाता तेजेर कितें कोणाचो भुरगो चलता भुरगीं इस्कॉलाची वयता कोण लोक वयता कितें वयता तेन्ना हांगर कितें आहा कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार वॉर्ड मेंबर जबाबदार काय कोण जबाबदार. आणि जे कट करपाचें काय तेंच्यांनी मनारूच दितली तितल्या बेगीन हे जे हे आसा ते कट करचे आनी हांगाचे लोक आहा तांकां रिलीज करचे. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.